All the best. Thank you. Celebration करना dia jangan kaget saya mau pagi Korea congratulations Younger one is in the US. थोड़ा खाली खाया बस बस खाली घे झाले चला आता बाहेरचा सर आज वोटिंग केलं तुम्ही हय वोटिंग केला म्हाका प्रत्येक एक नागरिकाची जबाबदारी आसा मोठी जबाबदारी वचून सगळ्यांनी वोट करचें आणि त्या भावनेन आज सकाळ फुडें येवन आमी वोटिंग केलें मी म्हणजे हांव म्हजी बायल आनी म्हजी चली आतां आईकूय हाडटलो थोड्या वेळान फॅसिलिटीज कश्यो आसा सर बरें आसा म्हाका कांय प्रॉब्लेम दिसलें ना थोडेशे मातशे सिनियर सिटीजन जाचे म्हणजे ते गार्डाक खबर नाशिल्लें पूण तांच्यांनी रोखडे व्हरून सिनियर सिटीजनांक प्रायोरिटी दिवन मतदान करूंक लायलें अपील काय करता अपील फक्त करता की म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा सगळ्यांनी जाणट्यांनी तरणाटे ती येवन आज गरज आसा अशा सरकाराची जो भारताचो विकास पळयता म्हणजे आज एक अशें आसा की भारत हें म्हणजे एक मेजर पावर हावस जातलें म्हणून
ताका लागून जो आमकां लिडर जाय तो असो आसपाक जाय जो कंप्लीट भारताचेर फोकस करून तांचे 140 कोटी पॉप्युलेशनाचेर फोकस करून तांचे लिव्हिंग कंडिशन तांचे राहणे आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक हाजेर फोकस आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी आतां ऑलमोस्ट 5वी इकॉनॉमी जाले जगान, ती आतां 3री जावपाच्या मार्गार आसा. म्हणून खूब काम करपाची गरज आसा. असो वर्कर जाय, असो लिडर जाय जो 24/7 काम करता. कोंकणीन काय इंग्लिशीन? दोन्ही म्हणटा. Today Goa goes to polls and I'd like to urge all our fellow citizens to come out in large numbers to vote, and it's a fundamental right, and I'm sure everyone is going to vote for Bharatiya Janata Party for for development and for progress. कोंकणीन म्हणू. आज मतदान दीस आणि सगळ्या म्हज्या मोगाळ गोंयच्या आज मतदान दीस आणि आज हांव सगळ्या म्हज्या मोगाळ गोंयच्या भावनां भयणींक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी येवन आमच्या भारतीय जनता पार्टीक मत दिवचें म्हणून, तांचे मोलादीक मत दिवचें म्हणून, आनी भारताचे आनी गोंयच्या विकासा खातीर तांणी व्हड प्रमाणीत तांणी मत दिवचें. आनी तुमकां खबर आसा माननीय मोदीजीचे विकसीत भारताचे तांचे विजन 2047 आनी आत्मनिर्भर भारत आनी आमचे गोंयचे स्वयंपूर्ण गोंय हें स्वप्न साकार करपा खातीर सगळ्यांनी व्हडले संख्येनी सामकें मत दिवचें. थँक्यू. थँक्यू. इंग्लिशीन म्हणून. Goa goes to polls today. It's our fundamental right, and I urge every fellow citizen to come out in large numbers to vote for Bharatiya Janata Party. As we know, Bharatiya Janata Party stands for progress and development, and I'm sure everyone is going to come out in large numbers to exercise their democratic right. Thank you. मैडम यस मोबाइल में अरे खाली गेले थैंक यू. ते बोलणार आहे. ठीक आहे बोलणार आहे. नाही. थँक्यू. आज पहली बारी गोवा में वोट किया. बहुत कन्वीनियंट है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सद्या आसात 15 बूथ पणजे आल्तीन हांगासर लोकसभा निवडणुकी खातीर फाटले 1.5 म्हयनो जालो प्रत्येक पक्ष आपल्या तरेन प्रचार करपाक आपलो प्रयत्न करताले आनी ताचे उपरांत प्रत्येक कॅन्डिडेटांनी सुद्दां मतदारांक वेगवेगळी आश्वासनां सुद्दां दिल्ली. जाल्यार तो दीस म्हणजे 7 मे हो दीस जो आसा तो आयज आयिल्लो आसा आनी लोकसभा निवडणुकीची आयज
तिसरी फेज आनी त्या फेजीन 11 राज्यां आसात आनी 93 सीट्स आसात जाल्यार त्या राज्या भितरले 11 राज्या भितरले आमचे एक गोंय राज्य जे आसा ते सुद्दां येता आनी आयज तो मतदानाचो दीस आयज लोकांनी आपले मत दिवन आपणाक जाय तो कॅन्डिडेट निवडपाची लोकां कडेन संद आसा जाल्यार आयज आमी आसात पणजे आल्तीन हांगासरल्या बुथाचेर आनी आतांच सकाळच्या 7 वरांच्यान हांगासर लोक येवन आपलो जो हक्क आसा म्हणजे मतदान करपाचो हक्क आसा तो दिवन हांगासर वचत आसात जाल्यार आमी सकाळच्यान पळयत जाल्यार चडशे सिनियर सिटीजन हांगासर येवन गेल्यात आपलो हक्क दिवन गेल्यात आनी आतांच थोड्या वेळा पयलीं हांगासर म्हणजे दक्षिण गोंयचे कॅन्डिडेट भाजपाचे कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो हांच्यानी येवन आपले जे मतदान आसा ते सुद्दां करून ते आतांच गेलेले आसा जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतली ते म्हटल्यार तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.